हे सेशन हाका आता मी मंगलाचरण सांगून हे सेशन सुरू करूया. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वापस एक पण सगळ्यांक काही स्वागत करता आईचे हे सेशनाक. आजी हरे कृष्ण महामंत्र सांगू का. सारिका शणै माताजी जॉईन झाली की. दिसना माताजी कंटिन्यू करूयात. ओके. हरे कृष्णा. आईचे हे सेशन आम्ही भागवताचे धनची स्कंदांत सांची आयची टॉपिक अस की द फ्लाइट विथ द लॉर्ड शिवा म्हणलेले. हे टॉपिकारी आमकां आमगेले सत्संग करूं येता असाची आमगेली जेलेले हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माता जी हंगेले एक किरु परिचय नक्का सांगूक नक्का प्रयत्न टाइम करता वेस्ट ऑफ ना. टाइम. मस्त कसलीय सांगा ना दोन्ही वाक्य ते हांव सांगूका पडता. सगळ्यांक तुमगेल गुर्तस जलारी तुम्ही कोण म्हळेल गोतस जलारी एक इंट्रोडक्शन म्हळ्यार हांव कोरका पडता. सो सांगता आसा माताजी नांव माया कामत म्हण सांग नंगेल कार्मिक नांव आनी हर हिस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज हंगेले डिसायपल जावन आसाची. आनी आत्ता हन्नी बँगलोरांत वास करता आसाची आनी इस्कॉन बुक डिस्ट्रीब्युशन तशीची भजन कीर्तन प्रति एक विशयांतूय इस्कॉनांत मस्त भागी जावन आसाची. आनी कोंकणींत लायकोन प्रीच करतांची म्हणून वापस आमी सांगचे गतीना सकळालय हरे प्रिती कृष्ण जावन हरे कृष्ण. माताजी का आम्ही स्वागत करूया. 3 वेळा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सांगून हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम. हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी स्वागत. श्री हरे कृष्ण. कृष्ण सगळ्यांक स्वागत. हांव गुरुवंदना करून प्रोग्राम स्टार्ट करता. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सकाळच्या सेशन स्वागत। स्पीकर मस्त मेळटाती जाल्यार आयकतल्यांक उत्साह आयकतल ना जाल्यार स्पीकराक कसली करूं जायना। सो हांगा आयिल्ले लॉगिन जालेले पुरा वैष्णविक जनाक प्रीतीन हांव नमस्कारो अनंत धन्यवादो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आणि हांव हे भागवत पुराण कोंकणी सक्कड ऑर्गनायझर्साक सक्कडाक हांव धन्यवाद सांगजाले। भारी मिगेले लोप जाता। सो म्हाका एक अवकाश दिलेल्याक मिगेले प्युरिफिकेशनाक एक अवकाश दिलेल्याक हांव सक्कडांक आनी मिगेले अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज शिव आणि कृष्णा मध्ये युद्ध। शिव आणि कृष्ण मध्ये कसं भेद म्हळेले कोणी सांगच्याक प्रयत्न करतावे? शिव आणि कृष्ण म्हळ्यार कसं भेद सांगेला? आम्ही कोणी एक सांगला रे मस्त पण सांगला आम सांगच्याक फट्टन येऊ का त्याक तरी एक आपास रिकॅप करता असा। अणु आणि विभू प्रभू माताजी। अणु आणि विभू त्या जायना ते आत्मा आणि परमात्मा जाता। मिल्क अँड कर्ड। मिल्क अँड कर्ड करेक्ट। कसं म्हळ्यार रे कृष्णाक आणि शिवाक अशे डिफरन्स दूध आणि दही वयवा। दुधान दही जाता जाल्यार दही दूध म्हणून घेनात नव्या। ते खंय सांगला ते आमी केन्नाय उडगास ब्रह्म संहिता सांगला। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथक् अस्ति हितोः यः संभूतम् अपि ततः समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये 18 श्लोक ब्रह्म संहितांतू सांगला। सो विथ प्रूफ आम्ही सांगता केन्नाय कसं सांगला म्हळ्यार 18 श्लोकांत सांगता कशी दूध दही जाता तशीच गोविंदा आणि शिवांतू कितलेंचे डिफरन्स म्हणून अंतू शंभू गोविंद आणि शंभू इतले डिफरन्स। आता ब्रह्म विष्णू शिवा ते कसं अवतार म्हणताची कोणी सांगता की? गुणावतार करेक्ट। ब्रह्म विष्णू शिवा गुणावतार। ब्रह्म कसल गुणाक करता? रजोगुण करेक्ट। विष्णू सत्वगुण। शिवा तमोगुण करेक्ट। सो
हे गुणावतार गुण डिपिक्ट करताची ब्रह्मा विष्णू शिव. तर कोण व्हडू कोण सानू कोण उत्तम कोण हे म्हणून तू तुलन करूक जायना. ज्याला एक सांगेता कृष्ण प्रत्येक करता सृष्टी करता लय करता नियमे करता पालने करता तीन काम कृष्ण करता. कळवा. या ब्रह्माक सृष्टी करू शक्ती दिलेली कोण आहे? कृष्णानाची. इवन शिवाक शक्ती दिलेली कोण आहे? कृष्णानाची. सो या तिन्ही काम कृष्ण करू जाता. आधी आम्ही कृष्ण आणि शिवामध्ये युद्ध कसे झाले ते कारण कोण? युद्ध जावचे कारण कोण म्हळले आम्ही आधी पळया. ते युद्ध जावचे कारण म्हळ्यार अनिरुद्ध आणि उषा. अनिरुद्ध कृष्णाले नक्तु प्रद्युम्नालो पूत उषा बाणासुराली धुव. सो हन्नी दोग जणांची कारण युद्ध जावच्या. युद्ध जावचे कारण हन्नीचे. या परीक्षित महाराजू निमगिता शुकमुनी लागे या विवर्सून सांगा मका हे कशी जाल्ले का युद्ध कशी जाल्ले हे अनिरुद्ध आणि उषाले मध्ये या कशी लढाई झाली कशी झाली म्हणून त्यांना परीक्षित महाराजू सांगता. परीक्षित महाराजाका शुकमुनी सांगता. कसं म्हळ्यार वामन अवतार ಹುಡುಗ ಸೊಸ್ನು ವಾಮನ ಅವತಾರ ಅಂತೂ कोणाक देवान पाताळाला केलेलं कोणाक बली महाराज बली महाराज बली महाराजा केले केले. त्यांना बली महाराजाक एक वर दिता. वामन कसं म्हणाले तुगेल कुलात जनाक हांव दुश्मार ना म्हण. तुगेल कुला कोणाक हांव दुश्मन प्रल्हाद आले बली महाराजाला नातू पण तो प्रल्हाद कोणाक हांव दुश्मार ना म्हणून सांगितलं आशिल्लं वैवा. तशी तांतू बली महाराजाले 100 चेडवांतू व बाणासूर एकलो मालगड बाणासूर. तो बाणासूर कशी म्हळे भारी शिवाल महाभक्त भारी भक्त. तो केदनाई शिवाल सेव करू केदनाई सिद्ध केदनाय सेवा करू का भारी सिद्ध केदना तयार असते. तसलो भारी चांग वयशील तो. चांग म्हळ्यार भारी गुणवंतू सांगिल उतराक चुकन आशिल्लो भारी उधारी. तशी जन सकटाक भारी मेचत आशिल्ली तसल भारी चांग वयशील. तशी तो खंयची राज्य राय म्हळ्यार शोणितपुरा. शोणितपुरा म्हळ्यार राज्याचे राय जावन आसता. तशी शिवाले तपस करता शिवाल करपा ताका 1000 हात येता. आनी कोणाक 1000 हात आशिल्लो? कार्तिकवीर अर्जुनाक 1000 हात आशिल्लो वय. ताणी कार्तिकवीर अर्जुनान कसं केलें काय यमुना न्हंय अशी ताका हातानच अशी 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 केली काय तेन्ना प्रवाह आयले. तेन्ना रावण तागेल सैन्य ಒಟ್ಟು अशी वत्ता आशिल्ली काय तेन्ना तागेल सैन्य पुरो ते उदका बुडता म्हणटा रावण ओकोप येता. तेन्ना कार्तिवीर एदराक रावण सोलवता. तसल म्हणे कार्तिवीर शक्तिशील तिथं सहस्र भाव आशिल ताका. तशीच या बाणासुराक सहस्र भाव आशिल. आणि ताका सहस्र भाव कशी मेळ्ळे म्हळ्यार एक पंथा शिव तांडव नृत्य करता. शिवाल नृत्य केदनाय कसं नाही तांडव नृत्य करताना हो कसं करता काय तागेले सहस्र हाताना मृदंग वाजित पळय कसल नमुन्याचे सहस्र हाताना तो सेवा करता. सेवा आम्ही 2 हाताना देवाक भजन करता चप्पाळ माराची म्हळ्यार समिता आम्ही नुतची थंय हांगा पळयताची न्ही वा. सो सहस्र बाहून तो मृदंग वाजून सेवा करता. त्यांना भारी खुशी जाता. शिवाक अनेक नाव कसं अशुतोष म्हळ्यार तो बग्गी मेचता आणि बग्गी वर दिता अशुतोष. तशीच ताका भारी खुशी जाता शिवाक.
तेन्ना सांगता म्हाका तू कसं जाय वर म्हण सांगता. तेन्ना शिव बाणासूर सांगता तू खुश असले रे प्रभू, तू मिगेले नगरक क्षेत्र रक्षक जावन आसका, क्षेत्र पालक जावन आसका. पळयाची केन्नाय शिव खंय विष्णू क्षेत्र पालक जावन आसता. प्रति एक कಡೆ मायापुರ जावो, प्रति नवद्वीपा जावो, प्रति एक कडेन इवन जगन्नाथपुरी जावो, प्रति एक कडेन शिव क्षेत्रपालक जावन आसता. तशीच सांगता हो बाणासुर मिगेल्या मृदंग वाजल तुका प्रीत जाल ना, तू खुश असल्या तू मिगेल्या म्हाका रक्षणेका मिगेल नगर राखच्याक तू क्षेत्रपालक जावन राबका म्हणजे जायता म्हणता. तशी एक दिवस यो बाणासुर कसं करता शिवाक नमस्कार करू येता. नमस्कार येतन के प्रणाम करता तेगेले चरणा नमस्कार करता गेले किरीट के त्या नमनेचे सूर्या म्हणके झगझग 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 जाता की तितलो प्रकाश दिता असता के. तेन्ना बाणासूर सांगता कसं म्हळ्यार रे म्हाका या तू 1000 हात दिला वय वा म्हाका हाजेन कसं करता म्हणून कळना. 1000 हात दिला कसं करता म्हणून कळना, कोणाला वोट युद्ध करता म्हणून गतना, कसं कोच म्हणून गतना. हांव कसं करता म्हणून वचून पर्वत आकानी सकट घसटून घेता हातान म्हणून सांगता. म्हळ्यार रे कसं म्हळ्यार रे हांगा ताका अहंकार आहे, मिगेल शक्तीवर अहंकार आयला. तो सांगता म्हाका इतली शक्तीच की ते कोणाला युद्ध करता म्हणून गतना, कोणाक सांगता पळय दुड्ड उडोवन लढाई करची म्हणून म्हणता पळय आमी आमची गेल्यार. तशी तर कशी कोणाला युद्ध करता ते हाताचे एक नमुने शक्ती कोणाक दाखोवपा म्हळ्यार एक ताका तवाक म्हळ्यार कसं कर कशी कशी करता म्हणून. तसलो बाणासूर सांगता म्हाका कसं करचें म्हणून कळना, हे म्हाका तू 1000 हात दिला म्हाका ह्या जानेशी हांव वचून पर्वताक वचून घसटून घेता. तशी कितली की पर्वत हांव चूर चूर केला म्हणून सांगता बाणासूर. ओ त्यान शिवाक आक्का आत बारी अहंकार आयला न्ही मॅ. हा जायत जायत तुक 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 तुगेला पशी वयलो आसता वळखता. म्हाका सहस्र भाव आसा मिगेला पशी कोणी शक्तिवंत कोणी ना म्हणून लेखून आशिल्ले बाणासूर. तेन्ना शिव सांगता तू भारी युद्ध करूक तू भारी आश न्हय, तुका करेक्ट येदू सुचाक एकलो आसता. तुका तेन्ना कळटा तू तागेल वोट येद्राक तू युद्ध करूक जायना. तसल दिवस येता तुगेलो अहंकार पळय पोट्टू अहंकार चूर चूर जाता म्हणून सांगता. पळयाची केन्नाय देव आमगेले अहंकार आमी कसलो अहंकार आसता आमकां. या आमी चंद म्हण अहंकारू ना, म्हाका मस्त विद्या आस म्हण अहंकारू ना, मस्त बुद्धी आस म्हण अहंकारू ना, म्हाका हांव सान प्रायेची म्हण अहंकारू, शक्तीच अहंकारू, दुडवा अहंकारू, कसलो पुरे अहंकार. अहंकार आयल म्हणसर देव ते काढता. ती तुगेल आमगेल शक्ती की प्रति एक ज्ञान तुम्ही फर्स्ट कॅन्टन तो पळोवन अशें पुरो. म्हाका भारी प्रीत जालेले फर्स्ट कॅन्टन तो अर्जुनाल प्रलाप. अर्जुनाक भारी आशिल्ले तागेल गांडीवाक कोणे तरी उलयले तो आयकेनाशिल्लो. इवन युधिष्ठिरार वोटू सुबीट मारूक गेला गांडी. तो एक मन सांगता युधिष्ठिर कसं नाही तुगेल गांडी वस्तू कसली कोणाके मानी कसं त्या तो युधिष्ठिराक मारूक गेला. तसल अहंकारू आशिल्लो अर्जुनाक. जाल्यार कृष्णान मरतरी म्हळ्यार मरतर न्ही सॉरी कृष्णान परमधामा वतरी अर्जुनान एक विलाप करू आसा. अयो देवा तू आशिल्ली मिगेल गांडी मिगेल हाता दुखून पडतात. तू आशिल्ली मीत म्हाका शक्ती आशिल्ली देवा, तू नाशिल्ली मीत म्हाका कसली करू जायना म्हणून अर्जुन एक प्रलाप करता. तुम्ही फर्स्ट कॅन्टन तो पळयाचे अर्जुनाले. तशी देवान आमकां शक्ती दिलेली. देवान असल्या महत नासल्यार आमगेल म्हळ्यार कसली ना म्हळ्यार तांतू कळटा. तशी हाका भारी अहंकार आसता बाणासुराक. बाणासुरू तेन्ना शिव सांगता तुगेल अहंकार मोडच्याक आस येता तो तुगेल अहंकार चूर चूर करतलो आसा म्हणून. तशीच आमी साधारण कशी जन आसताची म्हळ्यार भक्त जन
केन्नाय आमगेल पुरा बुद्धी, आमगेल शक्ती, आमगेल विद्या, आमगेल शरीर, आमगेल ऐश्वर्य प्रत्येक देवा सेवेंतू उपयोग करका म्हणून आलोचन करताचे. सेवा म्हळ्यार कसं ने आम्ही लेखता एक अगरबत्ती जळयली, देवा दिव जळयलो, फूल दवरले, आरती केली, ती सेवा म्हणून लेखता. वय अर्चना एक सेवाचे जाल्यार देवाक प्रिती जेवची सेव कसल म्हळ्यार तागेले वैभव, तागे लीला दुसरा प्रचार केले ताचे पैकी वयली सेवा नांची नाके ताका भारी प्रीत केली तेही सेवा केल्यार. तशीच म्हाका एक थोडीशी मुरलीधर चरण प्रभून एक अवकाश दिला त्या देवाक धन्यवाद आणि मुरलीधर चरण प्रभूक धन्यवाद. थोडे एक देवाल विशयान तुमकां सांगच्याक हांव प्रयत्न करता. तशीच याची अभक्त जन कसं करताची तांगेल पुरो सकड ऑपुलन्स म्हळ्यार कसं तांकां शक्ती आसा पुरो सकड तांणी इंद्रिय भोगाक इंद्रिय तृप्तीक यूज करताचे. निजांतून आमकां हे देवान दिवचे पुरो ऐश्वर्य बुद्धी ज्ञान शक्ती पुरो सकड कसलाक कृष्ण भक्ती करूक कृष्ण भक्ती प्रचार करूक म्हणल्यार आमी केन्नाय तूं मना दवरून घेवका. हे देवान दिलेले मिगेल न्ही, देवान दिलेली बुद्धीन हांव शिकलो, हांव शिकिल्ले निमित्त म्हाका लायक काम मेळ्ळें. ते लायक काम मेळ्ळे निमित्त हांव म्हाका कशें की इनकम येता. ते इनकम हांव कशी देवा सेवेक यूज करता. इंद्रिय तृप्तीक न्ही. घर दिला म्हाका देवा सेवेक घरकडे एक 10 जणां आपोवन तांकां एक भगवद्गीत प्रचार करची की कसं कितें सेवा करची. यो घरकडे आयला पुरो गली जाता, तांणी हायला किरकिर जाता आमगेले अशी लेक्चना. त्या देवाल घर देवाल भक्तांनी येवका म्हणून तशी देवाले भक्त प्रिय भक्त जावन अशें तांणी येवका अशें म्हणून लेखली तरी जाल्यार पुरा सकड देवाल सेवाक जाता. तशी हांगा बाणासुराक अशी गरू आसता. आतां गरू मोर्चाक युद्ध जाता. तेंची इंट्रोडक्शन ऑफ युद्धाचे. आता बाणासुराली धुव हांव स्पश्ट सांगेल युद्ध जावचे कारण बाणासुराल धुव उषा आणि कृष्णालो नातू अनिरुद्ध, प्रद्युम्नालो पुतू. उषा भारी चंदी गुणवंती चिल्ली असता. एक दीस तू निद्दल ती कशें की स्वप्न येता कोण एक चंदू चलो तिगेल वट्टी येवन भोग करतशी तशी ती वट्टू मागीर तागेल वेरी त्या स्वप्ना कोण येईल तो चल्या वेळी मन आसून वट्टूच एक नमुने भ्रांती जाला म्हणके आसता. तेन्ना तिगेली प्रिय सखी मंत्री धू चित्रलेखा निमगिता कसल्याक तू अशें जाला तेन्ना सांगता अशें म्हाका अशें स्वप्नांत म्हाका पदे पदे एक चल्ल येता अशें जाता. तेन्ना वैव्या म्हणटा ती चित्रलेख भारी चंद चित्र करतली. 3 लोकां कोण कोण आसा तांगेल पुरो चित्र करता की ती तसले म्हणे चित्रलेखा ती चित्र करता. चित्र सोडयतना ते अनिरुद्धाले चित्र बरयता. तेन्ना ती सांगता हो विचारलो म्हणून वय तेन्ना तिका गोत आसा ती योग शक्ती आसा ती गोत आसा हो अनिरुद्ध कोण खंय आसा द्वारका आसा अनिरुद्ध. सो ती योग शक्तीन ते द्वारका वचून निद्दल जाल्यार अनिरुद्धा घेवन येता काय ती. अनिरुद्धा पळयाची कसल एक काम म्हळेलें कसल करूकची एक तयार जाता म्हळेलें एक विषय. काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव. या पुरा कसल निमित्त रजोगुणा निमित्त येवचे. काम तरी आमगेले पूर्ती जायना जाल्यार केसन येता आमकां क्रोध येता. प्रत्येक मूल कारण काम म्हळ्यार आशा. ते जेवका हे जेवका ते जेवका हे जेवका म्हळ्यार आशेची मेन मूल कारण प्रत्येक पाप जेवच्याक प्रत्येक कारण तेंची काम. तशी उशाले कामा निमित्त ती चित्रलेखा अनिरुद्धाक निद्दल कडेन दोकून मंच समीत घेवन येता. हांगा घेवन येवन हाका अनिरुद्धाक भारी खुश जाता ही उशा पळोवन. तो तिगेल वेर अनुरक्त जाता. तशी त्यांनी 2 जण कोणाक गोतना अशी तांगेल अंतपुरांतू दिवस काडताची. पुरा ते
अरमने आशिल्ले पुरा कावल आशिल्ले जनाक तांकां सकट कळटा हे उशाले एक नमुने बिहेवियरान तू चेंज जातना कसं की चेंज जाला ही चेंज जाला म्हणून कळटा तशीच इतले नमने ते टाईट सेक्युरिटी असते की कोणने वचन असे तितले म्हणजे सेक्युरिटी असल्या रे ही योग शक्तीने ताका भितर हाडल्या तशी हांक म्हळ्यार एक ಚೆಲ್ಲಿಯಲೆ ಚರಿತ್ರ म्हळ्यार भारी इम्पॉर्टंट अंतू प्रभुपाद लीलामृत अंतू सांगताची चाली पुरा थंय कसं म्हळ्यार चेल्यांक शील म्हळेले ना तांणी वाडीक जेवचे पुढे विंगड चल्या लोट मेळ आसताची तशी आसताची सो ते चल्यांक भायलमश म्हळ्यार एक गौरव म्हळेले ना गौरव म्हळ्यार ती कसं म्हळ्यार एक प्रॉस्टिट्यूटशी म्हळ्यार तसले म्हणे एक नेचर आसता तेन्ना प्रभुपाद म्हणटा ना तशी खंयची देशांतू भायल मनशाक गौरव मेळटा पळय ते ह्या धर्म राखता तांकां म्हणून सांगता प्रभुपाद तशी तांकां ते तांगेले प्रिंसिपल एगेन्स्ट आसता तशी हांगा हिगेले चरित्र हिगेले शीलत्व हिने कोणाक गोतना अशी ते अनुरुद्धाक ಒಟ್ಟು वायट करून घेतले हांगा तेन्ना हाका कळटा बाणासुराक कळटा हो अशी जाला म्हण अनिरुद्धाक ओ ती मेळ्ळे तेन्ना पळयता अनिरुद्धाक ओ भारी छंद आसा मिगेल दुवेन हाका सिलेक्ट केले छंदस लायकच म्हणून मन येता जाल्यार अहंकार ते सोना कोप येता हो हानी दोग जण ಒಟ್ಟು आशिल्ले पळोवन तो कसं करता तागे वयर आक्रमण करूंक सैनिकाल ಒಟ್ಟು ಅರಮನೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ तेन्ना हागेले अनिरुद्धाला कसं थोय वीर योध कोण अनिरुद्ध तो एक व्हडले लोखंडाचे सरळ घेवन त्या बाणासुराले सैन्या ಒಟ್ಟು लढाई करता तशी तांकां बाणासुरा आनी ते सैनिक दिसता की हो एक कसं म्हळ्यार मृत्यू देवच दिसता की तितले वीरावेशान तो अनिरुद्ध ते लोखंडा सरळान युद्ध करता की तांगे लोट तशीच तांणी बाणासुर आजी करता ताका धराची म्हणून सकळ धरताची धरून सॉरी अनिरुद्ध कसं करता सकडांक दिवस मारून तो अरमने जिखून चुकून वता मागीर चुकून वता जाल्यार मागीर लेटर अनिरुद्ध धरताची अनिरुद्धाक धरून जेलांत घालता हो बाणासुर तशी अनिरुद्ध सुमार 4 म्हयने जाल्ले हांगा द्वारकांत तागेले कसली खबर ना अशें म्हणून हांगा यचन जाता आसता हांगा यादवाक तेन्ना आमगेले कोण नारद मुनी सगळा हेल्प करतलो मनीस प्रत्येक सगळ्या विशय काळजी घेतलो आमगेलो ऋषीवर्या तो येता नारद मुनी येवन सांगता अशी तो खंय गेला हांगा अनिरुद्ध बाणासुरा राजधानी शोणितपुरांत थंय आसा ते कशी लढाई जाले कशी जाल्ले म्हणून पुरा काणी सांगता तेन्ना पुरो येदूश जनाक भारी कृष्ण गौरव कृष्णालो नातू म्हळ्यार ताका सोडान हाणाची रबू जातवा जायना न्हू तशी पुरा जन ಒಟ್ಟು जाता कोण अंदू नाव दिला प्रद्युम्न सातकी गदा शांब शरण नंद उपनंद भद्र अशी पुरा जन वीर सक्कड युद्ध वीर विशारद युद्ध नैपुण्य तन्नी तसल जन पुरा ಒಟ್ಟು जन कितले जन 18 क्षोणी सैन्य तयार जाता बाणासुराले शोणितपुर वचक तशी तागेले पुरा हस्ती घोडे मागीर नेलारी युद्ध करतले सैनिक अशी पुरा सकड वता तांणी शोणितपुर वचून पुरा थंय अरमने वचून पुरा भागिलांनी ध्वंस करता पुरा उपवनांनी सकड वायट करता तशी पुरा सकड सगळे ते शोणितपुर नगराची मुत्तिगे घालताच बाणासुरा भारी कोप येता ताका गोतूच न्हू शिव ताका रक्षण दितलो म्हणून तशी शिवाक प्रार्थना करता शिव युद्धाक येता शिव कोणालो शिवाल चेडूं कोण
शिवाल चिरडू कोण कोणी आजीजी सांगतावा हा सुब्रमण्य आणि गणपती हा सुब्रमण्य आणि सुब्रह्मण्यनी गणपती कार्तिकेयनी गणपतीला ಒಟ್ಟು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಶಿವ ಯುದ್ಧ ಕೊರುಕ ಹಂಗ ಯುದ್ಧ ಕೊರಾಯ್ಲ ಹಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮು ತಂಗೆಲ್ ಪೂರ ಚೆರುಡು ಸಕ್ಕಡ ಒಟ್ಟು ಇತ್ಲು ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೆ ಲೆಕ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ತಸ್ಸಲ್ ನಮ್ನೆ ಯುದ್ಧ अशी युद्ध के पळेलार के देवी देवते पूरा जन गंधर्व यक्ष किन्नर तान्नी पूरा जन पळोचाक ते आकाशारी पळयताच के अशी दिसके युद्ध पळयलारी हंगाच कांट पुरा वैर्यात के तोच नमने युद्ध जात के कोण कोण रोटी युद्ध करताची म्हळ्यारी हंगा दिल्ला कसं म्हळ्यारी बलरामु बाणासुराल ದಂಡನಾಯಕ ತಗಲ್ ಕುಂಬಾಂಡಾಲ್ ಒಟ್ಟು युद्ध करतके मागीर कुंभकर्ण ते कुंभाड सहाय करतके मागीर शिव तागेल नंदीश्वर बैसून येतके मागीर कार्तिकेय आणि गणपती तांनी युद्ध करताके पुरा बलराम ते हंगेल ದಂಡನಾಯಕ ಒಟ್ಟು युद्ध करता मागीर बाणासुर तांगेले यादव सैन्याचे ದಂಡನಾಯಕ साथ केल ಒಟ್ಟು अशी युद्ध घोर युद्ध जाता घोर युद्ध जाताना तेंचे सांगेल पुरा देवी देवते महर्षी पूरा जन ह्या युद्ध पळोवचे भारी तांकां हें कुतूहल के कृष्ण आणि शिवाल ಒಟ್ಟು युद्ध जावचे पळोवच्याक तशी शिवाले गड कोण भूत प्रेत प्रमत गुह्यक डाकिनी पिशाची कुष्मांड बेताळ ब्रह्मराक्षस हानी पुरा सकड नरक निवासी सांक ताकेल पुरा सहायके तशी तुमको तसं शिवाक अनेक ना भूतनाथ कसला म्हण भूतालो नाथ तो भूतनाथ म्हणून तशी कृष्ण आता युद्ध कंचे अस्त्र ಒಟ್ಟು कंचे अस्त्र शिव कंचे अस्त्र सोडता कृष्ण ताका विरुद्ध जावन कंचे अस्त्र सोडता म्हणून आता पळया तशी कृष्ण कसं करता प्रसिद्ध फेमस धनुष सारंग धनुष सारंग धनुष कृष्णाले धनुषचं नाव कसं नाही सारंग धनुष्याना बिल मारून पूरा प्रेताक युद्ध भूमी दाखवून धावडायत के त्यातना शिव तागेले अस्त्र कृष्णा वैरी सोडता सकड ते कृष्ण ते अस्त्र नाव भारी लीला जाल म्हणे अशी कोण चिटकी मारला म्हणे की त्याचे पुरा ते अस्त्र सकड निर्शस्त्र करतके कृष्ण मागीर ब्रह्मास्त्र सोडतके ब्रह्मास्त्र सोडताना ताक प्रति जावन कृष्ण पर्वतास्त्र सोडतके पर्वतास्त्र मागीर त्या पर्वतास्त्र इतले त्या ब्रह्मास्त्राक इतले चंडमारुत म्हणके येता त्या कसन ब्रह्मास्त्र ताक तडसू ताक पर्वतास्त्र सोडता कृष्ण मागीर आग्नेयास्त्र सोडतके तेन्ना कृष्ण वरुणास्त्र सोडतके मागीर शिवाले अनेक इंपॉर्टंट पाशुपतास्त्र तेन्ना कृष्ण नारायण अस्त्र ताक प्रति जावन सोडतके हे सकड युद्ध जाताना कृष्णाक पळयतके एक हा म्हणून आकळिके अस्त्र म्हळ्यार जांबय अस्त्र सोडतके हे जांबई म्हळ्यार कसं की पळयाची भागवत ऐकताना कोणे एकल्यान हा म्हळ्यार दुसऱ्याक न्ही द्यायला जांबय येता ते एक अंटुरोगशी तशीची हांग कृष्ण त्या जांबई येवचे अस्त्र सोडतके तेन्ना पुरा सैनिक सकाळक जांबई येवन तांके न्ही द्यायला म्हणके जावन करता त्यांनी पुरा सकाळ हा म्हणून जांबई करता के तेन्ना शिवाक मस्त आय असत हे सैनिक पुरा अशी करता आसाची सकड जांबई करता आसाची म्हणून तेन्ना शिव बाणासुराले पूरा बॉडी गार्ड सकट पूरा ताने गदे आणि तांगेले सोडान पुरा दिवश मारू पळयतके
करता सूर करता के हांग शिवाले सैनिक अशी जल्म म्हणसता तेन्ना प्रद्युम्न प्रद्युम्न कसं कार्तिकेय वटू युद्ध करता कार्तिकेयक मस्त पेट्टनु जावन कार्तिकेयो तागेल मयुरा हाना ಒಟ್ಟು तो ರಣರಂಗ ಅದಕ್ಕೂ ಬಾಹಿರ್ ವತ್ತ तशी बलराम बाणासुराल दंडनाय कुंभांडाल ಒಟ್ಟು युद्ध करता सांगले ताकले बलराम आले गदे पेट्टान ते कुंभांडाक मस्त पेट्टू जातके तोवई तागेल पूरा हड्ड पूरा पुड्डी पुड्डी येता तेन्ना तोवई कुंभांडाक तो सोलून वता ताका हेल्प करल खूप करणं म्हणलं तोवई ताका मस्त घाय जाता पूरा बाणासुरा सैन्य पूरा चल्ला पिली जाऊन पडता के तेन्ना भारी कोप येता की ताका बाणासुरू कोणाल ಒಟ್ಟು युद्ध करता मग सातिके ಒಟ್ಟು युद्ध करता म्हणजे यादव दंडनायक तांगे सातिकेल ಒಟ್ಟು युद्ध करता तो सोनू डायरेक्ट बाणासुरू कृष्णाल ಒಟ್ಟು युद्ध करू येतके युद्ध करताना ताका कितले सहस्र भाव असनु याक्क बंत 500 बाण सोडतके तेन्ना कृष्णाक ह्या हागेल 1000 बाहू शक्ती कृष्णा शक्ती एद्रा कसल्या तेन्ना कृष्ण कसं कते पूरा ताण सोडलेले बाण पुरा पुड्डी कुडकोन पुड्डी कोण घालतके तागेले रथू तागेले घोडे पुरा सकड कृष्णान बाण मारून पुरा तांणी नेला पडके त्याने कृष्ण विजयाचे हे संकेत जावन 5 जन्य शंख वाजित के शंकु 5 जन्य शंकु हे सकड उर्गास वर का कृष्णाल कसल शंका नाव कसने 5 जन्य म्हणले कृष्णाले धनुषा नाव कसने सारंग धनुसु हे पुरे सकड उडगास वर का आमका मागिरी बाणासुर एक कोटारा म्हळे एक देवी पूज करता शिल्के कोटारा म्हणले ते देवी का हानी बाणासुरांनी चिडूशी ती कोटारा कसं करते के निर्वस्त्र जावनो नग्न जावनो कृष्णाला एदूर येत काय ते निर्वस्त्र जावनो स्त्री आईल म्हणसता कृष्ण तिक पळोच्या जानाशी अशी तोंड गुंडायचे तेन्ना बाणासुर चुकून युद्धभूमी दाखवून धावन वता तशी तो धुवन सकड तागेल सुलून गेला तो धावन वता तेन्ना ह्या कृष्णाल बाणान सकड शिवाल सकड सैन्य पूर सकड भारी पेट्टनी जावनो भारी सोलून घे वचून आसता ती तेन्ना शिव थोडे तागे लास्ट अस्त्र शिवज्वर म्हणले अस्त्र सोडतके शिवज्वर कसं म्हळ्यार ताका पळयाची शिवज्वराक एक्सप्लेन केला कसं म्हळ्यार ताका 3 मातके शिवज्वर आणि 3 पाय उडगास दोन शिवज्वर म्हळ्यार 3 माते 3 पाय त्या कृष्णा ताका इतले शाक के इतले टेम्परेचर के ताका कसं जाल्यार ते उज्जुशी येतके उज्जुशी उज्जा म्हण की ते शिवज्वर येतके तेन्ना कृष्णा इकडे येता तेन्ना कृष्ण कसं करता नारायण ज्वर म्हणाले अस्त्र सोडता नारायण ज्वर कसं म्हणे ते थंड करचे अस्त्र या उज्जुशी येवचे शिवज्वर आसले ते नारायण अस्त्र थंड करचे आणि तो सांगताची सांगला कसं म्हळ्यार मरण कालारी त्याची शिवज्वर म्हण की आमगेल टेम्परेचर मस्त चढतके आणि तो दिला मस्त जोणो मागीर मेलिसा तर बॉडी म्हळ्यार थंड आईस कोल्ड जाता पयरी मिगेले बांबून मेल्लेले तेन्ना हांवें हें नोटीस केला मिगेल बांबून सप्टेंबर 10 गेलेलो तेन्ना हांव एकली आशिल्ली कोणीय नाशिल्ली सो हांव नोटीस रीत कळवा कशी टेम्परेचर मागीर कशी ते आमगेल चेतन भायर गेल जाता बॉडी म्हळें कितले थंड जाता म्हळ्यार तितले कोल्ड जाता आईस कोल्ड आनी तो तशी दिला ना शिवज्वर म्हळ्यार तितले उज्जशी शाक दिता मागीर हे नारायण अस्त्र म्हळ्यार तितलेची थंड करता म्हणून हांव तू दिला तशी शिवज्वर हे नारायण अस्त्र
थंड करता तेन्ना पळयाचे केन्नाय हांव तूं कसले अर्थ करून घेवका म्हळ्यार एक तुम्ही एक ऐकून अशें पळय कृष्ण राखे मारे न कोय कृष्णान राखली म्हळ्यार कोणाचें मारूं जायना कृष्णान सोडली तर जाल्यार कोणाचें वांचोवचें जायना कृष्ण राखे मारे न कोय आनी कसले एकच पळय म्हाका येतना तशी कृष्ण मारे राखे न कोई कृष्ण मारे राखे न कोय कृष्ण राखे मारे न कोय वय करेक्ट सो तशी कृष्णाल तरी रक्षण तरी मेळ्ळी म्हणजे रे कोणाक मारूं जायना म्हणून आमकां कळटा त्या खातीर तागेल रक्षण मेळका तागेल रक्षण मेळच्याक आमी प्रयत्न करता म्हळ्यार तागेल प्रीती तागेल सेवा तागेल नामस्मरणे तागेल लीला वाजूचे तागे लीला प्रचार करचे ह्या सेव तरी केल्यार खंडीत आमकां देव रक्षण दिता तशी हे ते कसले ते शिवज्वर भयंकर स्ट्रॉंग अशें पुरो जाल्यार कृष्णाल येद्रा कसले ताजे काम कसले चलना कसले करूं जायना आमी कृष्णाल शरण वचका कृष्णाल चरण कमला आश्रय घेवका तेन्नाची आमकां रक्षण मेळटा म्हणलें हे हाजेन आमकां कळटा मागीर तशी कोण शिव 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 शिवज्वर प्रार्थना करता कृष्णाक प्रार्थना करता तांतू टाइम जेवचे आयले प्रार्थना करता अशी तू एक बलशाली पुरुष भौतिक जगत तू तुगेल शरण गेल्यार आमकां रक्षण मेळटा तू सर्वशक्त अशी पुरा मस्त सकड प्रार्थना करता शिवज्वर कशें म्हळ्यार तू आमी हे भौतिक सुखां देखून आमकां बिडगड मेळका म्हणटरी जाल्यार आमी तुगेल चरण कमलां तू आश्रय घेवका आमी लेखताची हांत देखून वयर पडता कसले कश्ट आसा पुरो आमगेले घरकटचे शरिरा कश्ट अशें पुरो ऑफिसा कश्ट घरकट कश्ट कसले कश्ट दिसता समस्या आमीची आलोचन आमी बुद्धिवंत आमी आलोचन करून हांव ताका पार जाताची म्हणून आमी लेखता जाल्यार हांत कशें म्हळ्यार तागेल आश्रय तरी घेतल्यार तो पुरो समस्या हांव देखून पार जेवची बुद्धी दिता कशी जेवका म्हळ्यार तो बुद्धी दिता ते देवाना दिवची बुद्धी देवाना रक्षण दिवची म्हणून आमी लेखुका सांगता तो शिवदेव सांगता तू नारायण ज्वर दिल्ली म्हाका मस्त तू लायक तू म्हाका बुद्धी शिकयली कसं म्हळ्यार सक्कड मंत्र शक्ती कसले शक्ती अशा पुरो लास्टाचे आश्रय कशें म्हळ्यार तुगेले चरण कमलाची मनुष्य लेखता आमी कृष्ण प्रज्ञे आमी विसर न्हू हे आमकां शरीर मेळ्ळा हे गुणत्रय सतो गुण रजो गुण तमो गुणान आमी मस्त तळमळ जाता आसता तेजे निमित्त आमी देवाक सेवा करनाशी मस्त कश्ट पडता आसचे देवा विसरून आमी मस्त कश्ट पडता आसचे जाल्यार कट्ट कडेन लास्टाक तुगेल शरण घेतल्यार मात्र आमकां हे मनुष्य जन्म आमकां सार्थक म्हणून पुरा तांतू हो प्रेयर करता शिवज्वर मागीर शिवा सांगता हा मिगेल तो पारी प्रितीचो बाणासूर भक्तो तुवें ताका रक्षण दिवका म्हणून तेन्ना सांगता पळय हांवें बली महाराजाक वाग्दान दिला कसं म्हळ्यार तुगेले वंशजनाक हांव दिश मारना म्हणून खाली हांव तागेले हात मात कुडकी केलेले आतां ताका कसं म्हळ्यार 4 हात सोडला हांव ताका 4 हात सोडला सो तू ह्या करची हांव ताका रक्षण दिला तस्मीत तूं यचन करची नाका म्हणून सांगता बाणासुरा रक्षण दिला तस्मीत तू हे करची नाका म्हणून सांगता तेन्ना शिव प्रार्थना करता वेद सक्कड तुका पूजन करता ती तूच परब्रह्म कसं म्हळ्यार तू भक्ताक मात्र साक्षात्कार दिता आनी कोणाक तू साक्षात्कार दिना म्हणून सांगता
हे साक्षात्कार म्हळ्यार कसं न्ही आमी देवा साक्षात्कार देवा पळोवं का म्हणून सगळ्यांक आसता रूपादा कितले जाणांनी म्हगेले तू देवा पळयलो आमी देवा दाखयतो खंडीत तेन्ना आमगेले शुद्धी जाले शिवाय आमी देवा पळोवच्याक जायना आमगेले भित्त वयली दृश्टी ती शुद्धी जावका आमगेले आत्मशुद्धी जावका जाल्यार मात देवाक पळोवचें जाता ते जाले शिवाय आमकां देवा पळोवचें जायना न्हू तशी हांतू सांगता शिव सांगता कसं म्हळ्यार पुरा कृष्णाले विश्वरूप सांगता विश्वरूप एक्सप्लेन करता विश्वरूपांत 11 चॅप्टरांत कशी सांगला कशी देवाले सूर्य चंद्र दोळे तागेले पर्वत न्हंय तागेले नर नर्स अशी पुरो सकल सांगला ते पुरा एक्सप्लेन सांगता आनी सांगता तू गोलक वृंदावनांत तू आसल्यार सकड कडेन तू प्रत्येक कडेन आसा गोलक वृंदावन आस म्हूण दिसता ना द्वारका आस म्हूण दिसता जाल्यार सकड कडेन आस तू म्हणून सांगता तुगेले कृपेनची पुरा देवी देवता तागेले काम करता आसाची पूर सकलची 7 लोक वयची 7 लोक सकल पालन करची तुवेंची म्हणून शिव ताका स्तुती करता भारी लायक असं हे वाजू का तुम्ही पुरा सांगू जायना सांगता पळयाची तुगेल एम्बुलन्स देवाले हांत तो 6 एम्बुलन्स कसं कसं नाही कोणी सांगता गोतस की कृष्णाले वैभव कृष्ण माताजी स्ट्रेंथ ब्यूटी नॉलेज फेमस वेणू माधुरी आणि भक्त माधुरी त्याग पळयाची फर्स्ट सौंदर्य कृष्णापाशी सुंदर कोणूय नाची वैवा नेक्स्ट शक्ती कृष्णाल म्हण की शक्ती कोणय ना मागीर फेम कृष्णाल म्हण की आता भगवद्गीताक मेळची पूर विश्व पूर भगवद्गीताक मर्यादा गौरव दिता म्हळ्यार ते कृष्णाक मेळचेचे तिनी मागीर नेक्स्ट कृष्णाले त्याग कृष्ण इतले सकड आसलो तो कोण नाकला म्हण की आसता आता इतले युद्ध करता द्वारकेन तो राय म्हणून जावन तो तितले सन्मान घेना सो केन्ना त्याग आसता मागीर सौंदर्य शक्ती मागीर आनी एक खंयचे संपत वय ऐश्वर्यस्य समग्र माताजी ह्यांची नाव माताजी मी वेणू माधुरी भक्त माधुरी त्यांची नाव माताजी ತಂಗಿ वेणू माधुरी भक्त माते त्या ह्या कसं म्हळ्यार तागेले कसं म्हणतात ताका कृष्ण आणि विष्णू आणि कृष्णा नातिले कळवा कृष्णाक असते ते वेणू माधुरी ते दोन्ही कळवा विष्णू आणि कृष्णाला तू कितले 55 गुण आणि तू कृष्णाला 64 गुण ते डिफरन्स त्या कळवा डिनोन्सिएशन आणि नॉलेज माताजी वय तशी त्या पुर असला मात देव म्हणत कृष्णाला सांगता तो शिव तू वराह रूप जावन अशें नरसिंह रूप घेवन अशें कूर्म रूप घेवन अशें प्रत्येक तू घेतल्यार सकडान तू शक्ती एकच तुगेली तू विंगड जीव जावन तू अवतार घेवन अशें पुरो जाल्यार तू सकड तू शक्ती एकीची म्हणून पुरा देवाक स्तुती करता होगळसिता सांगता तुगेल करुणे असल्यार मात्र आनी कृपेन मात आमकां हे मनुष्य जन्म मेळचे देवाल करुणेन आमकां हे मनुष्य जन्म मेळ्ळा जाल्यार आमी ह्या मनुष्य जन्म मेळ्ळेले अमूल्य जन्म मेळ्ळेले ते आमी गुर्त करनाचे इंद्रिय भोगांत आमी ते वेस्ट करता आसाची तुगेल चरण कमला आश्रय करून भक्ती सेवा केली तर जाल्यार आमी हांत दखून मुक्ती जावन भौतिक दुःखा दखून मुक्ती जावन आमी तुगेल धामाक येवेत जाल्यार मनुष्य ते अर्थ कोणाची दुरदृष्ट तो अर्थ कोण घेना तो केन्नाय तमो गुण तमस्तुचे जीवन काडता म्हणून पुरो सांगता हांतो शिवा स्तुती करता
कडे सांगता लास्टाक बाणासुर आशीर्वाद करी म्हणून सांगता. सांगता तू काय याच्यान कणक ताका हांव आशीर्वाद दिता म्हणून सांगता. मागीर बाणासुरू अनिरुद्ध आनी तागेल धूव उशाक एक सुंदर रथार बसकारून कृष्णाक दिता वर तुगेले नातवा आनी नातवा बायलेक म्हणून सांगता. तशी मागीर एक अक्षुणी सैन्य समेत कृष्ण द्वारके के प्रयाण करके पूरा जन द्वारके जन पूरा सकड़ तो तरह तरह ध्वज के पूरा सकड़ अलंकार सकड़ अलंकार करता के जन सुधी कोण द्वारका पूरा अलंकार करता के श्रीगंध पूरा रोडारनी घालता के परमळ करता के पूरा सकड़ जन तांगेले अनिरुद्ध आणि अनिरुद्धा बायलेक वेलकम करताच के पूरा नगारी ढोलू पूरा वाजिताच के तशी पूरा अशी सांगता. शुकमुनी हाका परीक्षित महाराजाक सांगता असल कृष्ण आल्यानी शिवाले आम्ही युद्ध कोण प्रातकाला स्मरण करता थंग खंडित जीवनात विजय शिवाय सोल जाईना म्हणून सांगता. तसले ह्या युद्धाक आणि आम्ही ऐकू का की प्रातकालांतो त्यांना ऐकल तर जाले खंडित या जन्म. आज हा चैतन्य भागवतांतो एक वाजिल एक सांगता कसं म्हणा रे. एक पंत चैतन्य महाप्रभू घरा लागी एक शिवभक्त शिवाले गान शिवा लिले सांगून पद म्हणता वतके तेदन चैतन्य महाप्रभू घरा लागी वता असता. चैतन्य महाप्रभू ते ऐकून पळ्या शिवा आम्ही केदनाय साधारण वैष्णव शिवभक्त केदनाय आप लढाई करताना एकल्या तोंड पुढे पुढे सकड मस्त आशिल्ले. आता तितले ना जाल्यार आम्ही शिवभक्त आम्ही श्रेष्ठ वैष्णव भक्त आम्ही श्रेष्ठ अशी म्हणून म्हणताचे. ताका एक हे काणी सांगता कसं म्हळ्यार तेदना चैतन्य महाप्रभू ऐकता ताका भारी खुश जाता. तो शिवाले पद म्हणतात तेन्ना चैतन्य महाप्रभू शिवा म्हण की जटाधारी जावन शिव जावन काही त्या तो पद म्हणता कागेल वचून भुजार वचून बसत काय वळ्याचे चैतन्य महाप्रभूची स्वतः शिव जात काय केतना चैतन्य चरितामृतो चैतन्य महाप्रभू तागेल भक्ताक तांग गेले भक्तीक अनुसार जावन तांकां दर्शन केलेलं असतं. तशी त्या शिवभक्ताक चैतन्य महाप्रभू शिव जावन जटाधारी जावन ते शिव पद म्हळ्यार तागेले वैरी भुजावेरू बसके ताकंतू भारी खुशी जात की त्या शिवभक्ताक तागेले कितले की जन्माचे पुण्य कृतार्थ झाले की ताणे शिवाल दर्शन केलं. तशी त्या शिवभक्ताक शिव दर्शन दिता चैतन्य महाप्रभू ताका भारी खुशी जावन पद म्हणते की तो शिवभक्त. तसले म्हळ्यार आम्ही केदनाय शिवा आणि कृष्णाला तुम मत व्यत्यास ना. शिव इज वैष्णवनाथ इता शंभू शिवा तिथले वैष्णव कोणी नाची. आम्ही तरी कृष्ण भक्ती केल्या शिवाक आणि प्रीती जाता म्हणाले हे आमक गोत असता. आम्ही शिवभक्त वैष्णव भक्त म्हणून आम्ही केदनाय तांचो डिफरन्स ओपिकोन तांक लो दाखोवचे आम्ही हाई म्हणचे तस सगळं करू नज. सो शिवाक केदनाय वैष्णव भक्त म्हण भारी प्रीती तुमको तसे शिवाक शिव केदनाय हरिनाम स्मरणे राम राम म्हणून म्हणता असता म्हणून तुमको तसं. सो शिवा आणि कृष्णाला तू मस्त डिफरन्स ना हांव सुरेख सांगितलं. तशीच आम्ही शिवभक्ती केल्यारी सांगताचे शिवभक्ती केली तरी जाल्यार शिवलोक गेल्यार मागीर शिव कसं करता काय आमकां विष्णू भक्ती कृष्ण भक्ती दिवन तो कृष्णा लोका पेटयतले. शिव सांगता न्हू शिवभक्ती कडे आम्ही कैलास वता शिवा लोका वता थंय गेल्यार शिव तांकां आपास कृष्ण भक्ती दिवन मागीर तो कृष्ण लोका पेटयता म्हणून सांगता ते. तसले आज शिवा आणि कृष्णाले युद्धाची काणी आम्ही ऐकलीची हे ऐकल तर जाल्यार खंडित आमकां विजय म्हणून आणि तो परीक्षित महाराज सांगता. हरे कृष्णा प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. बारी चंद कोनो तुम्ही शिवाले आणि कृष्णाले लढाई
ते इति खातीर गेल्ले आणि कशी त्यांनी युद्ध केले आणि ताजे नंतर कसं गेल्ले म्हणल्यार तुम्ही बारीच्यान कोण सांगला कोणाक कसले डाउट्स आस म्हण जाल्यार निमगो येता माताजी लागी तुमगे डाउट्स क्लियर करताच माताजी. कोणाकय डाउट्स आसवा क्वेश्चन आन्सर टाइम आता एक 2 मिनिट भितर ओग्गी पळया डाऊट खंयचे डाऊट असल्यार निमगे येत तुम्ही आयचे टॉपिक जाला लायक ना तुमगेल मनाचे कसले संशय असल्यार माताजी लागी निमगे येता तनी व्हेरी सिनियर डिओटी. अनेक एक सांगता कसं म्हळ्यार एक भगवद्गीतांचो श्लोक आसा कृष्ण सांगता म्हाका कोणाल वैरी ना म्हण सांगता समोहम सर्वभूतेषु न मे देवस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम. हंग कृष्ण सांगता हांव कोणाक द्वेष करना हांव कोणाक ह्या करना कसं म्हळ्यार डिफरन्स चड उणे कोणाक हांव पार्शियल हांव कोणे ताका सपोर्ट करचें हाका सपोर्ट तसलं काम करना हांव सगळ्यांक समान जावन पळयता. कोण म्हाका सर्वीस करता कोण मिगेल भक्ती करता तो मिगेलो फ्रेंड तो मिगेल आसता हांव तागेल फ्रेंड आसता म्हूण सांगता. सो आमी कृष्णाल फ्रेंड जेवका म्हणजे कसं करता आमी कृष्णाक सेव करता म्हणून कृष्ण स्वता सांगता म्हाका कोणाल वैरी द्वेष ना हांव कोणाक चड उणे कोणाक पळोवचें ना हा जाल्यार म्हाका कोण सेव करता तो मिगेल वोट आसता हांव तागेल वोट आसता तो मिगेल फ्रेंड हांव तागेल फ्रेंड म्हणून सांगता. हे श्लोक केन्नाय उडवास दवरता आमी तशी आमी कृष्णा फ्रेंड करता म्हणजे तागेले सेवा तागेले जप सेवा नामस्मरण सेवा ते केल्यार फर्स्ट इम्पॉर्टंट ते केल्यार 16 माला एक पण सकाळ बेसून केली तरी जाल्यार खंडीत कृष्ण आमगेले फ्रेंड जाता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माताजी कोणाकय डाउट्स ना म्हणून दिसता तुम्ही इतली चंद करून इतली क्लियर जावन सांगून दिला मागीर डाऊट कशी आसतले न्ही म्हळ्यार तुमी काणी सांगतना काणी रुपार ताजे एग्जाम्पल उदाहरण दिले आणि श्लोकास सांगले की शिवाले कृष्ण शिव आणि कृष्ण म्हळ्यार दूध आणि धंयशे म्हूण सांगून सुरू करून ते ब्रह्मसंहितेच्या 18 श्लोकांनी सांगून तुम्ही सांगले दूध धंय जातले जाल्यार धंय खंयच्याय कालाक वापस दूध जावन चेंज जायना म्हूण सांग चेंज करूंक कोण आमी तेनी सादिना तशीच ब्रह्मा विष्णू महेश्वर म्हळ्यार तिनी गुणावतार तांणी म्हणून आणि नेक्स्ट तुम्ही बाणासुराले नाती उषा आणि कृष्णाले नत्तू अनिरुद्धाले काणी सांगूक सुरका काणी म्हळ्यार ते इतिमी तेनी शिव कशी शिवाल आणि कृष्णाले हे युद्ध जावका जाल्यार कारण कसले युद्धाक कारण म्हळ्यार शिव कशी बाणासुराल बागा सुकून आयलो म्हळ्यार बाणासूर शिवाल परम भक्त जावन आशिल्लो ताका 1000 हात आशिल्लो तेन्ना तागेले ते अहंकार आणि ताणे शिवा लागी सांगतना शिवाल मना आयली की राब राब पुता तुका शिकयता म्हणटा पळय आमी त्या रितीरी ताणे एक करून गेले उशाले मनान तो एक स्वप्न रुपार एक करून पुरा ताका जावका जालेले एक म्हळ्यार बाणासुराले अहंकार मोडची खातीर अशें पुरा तयारी करून केल्ले आणि सांगले हांव क्षेत्रपाल जावन तुगेल्यांग रबका म्हूण मिगेल्यांग रबका म्हूण बाणासुरान सांगता तो ओपवलो तशी काणी मुखार सुरून गेले तांतो आमकां हे करयत की अहंकार म्हणलेले केन्ना मनशां येत की त्या वेळार ते अहंकार मोडूक देव एक न्ही एक वाट सोदून काडताची म्हणलेले एक विषय. मागीर तशीच कृष्णाले आणि शिवाले युद्ध तुम्ही बारीचंद करून वर्णन केला म्हळ्यार युद्धांत कोण कोणालोट
केले शिवान खंयचेस्त्र यूज केले शिवालयाक प्रती जावन कृष्णान खंयची अस्त्र उपयोग केले ते पूर तुम्ही बारी चंद कोण सांगितलं सर ब्रह्मास्त्राक पर्वतास्त्र ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರಕ पाशुपतास्त्राक नारायणास्त्र तशी आणि बेस्ट एक अस्त्र तुम्ही सांगितले जंब देवचे अस्त्र ते 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 तत्तवळी कृष्ण प्रयोग करते की म्हण सांगून दिसता आमका आता का काही गेला रे नुतेश बस की ना कसले येताना जबरदस्त. ಕೂಡ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೇಟೈತಾ ಹಂಗೆ म्हणून जंबई अस्त्र पेटायचं असता तशी मागीर ती बाणासुरान आराधन करचे ते कोटाराम म्हणलेले देवीन नग्न जावन येतना कृष्णान ते पळोवचे जयंतीले जस्ट तोंड सैडा करतना बाणासूर निपन धांवलो म्हण ते वेळेरी चुकोन घेतले म्हण सांगून तशी मागीर ताजे नंतर शिवान स्तुती केले कृष्णाले त्या रीती तुम्ही लाईक करून सांगला काणी इतली चंद करून पुढे ऐकलेले जलरी वापस एक पण ऐकतात आणि देवाल काणी कितली पण ऐकल्यारी आमकां ते नवे जावन येता आणि प्रति पण कसले एक नाही एक आमकां तांतून सीख मेळटा शिकूक मस्त असता केदां नाही शिकील तितले उणी जायना मागिरी मागिरी ते शिकू अशे काही कळचे विषय जिज्ञास चड जावचे शिवाय उणी जायना Right, right. सो मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तशी तुम्ही Hare Krishna, चैतन्य Hare Krishna. चैतन्य भागवतान तुला तुम्ही एक सांगलंय की कशी चैतन्य महाप्रभू शिवालय रूप घेऊन ते एक शिवाराधकाल वैरी चोंड बसलींची म्हणलेलं तुम्ही सांगला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा Hare Krishna. कोणाकही कसलंही डाऊट ना मुंजलारी याव माताजी अनाउन्समेंट्स करता सांगू असं 5 तारीखेक सोमार 8:30 रात्री द सागा ऑफ ए लिझार्ड म्हणलेले टॉपिका वयरी उलयता आसांची स्पीकर जावन येता आसांची हिज ग्रेस मदन मुरारी प्रभू तशीची शेनवार 7:30 फाई चैतन्य श्रील प्रभुपाद लीलामृता सेशन्स आसा आणि आयताराचे सकाळी 6:30 जपा सेशन आसा 10 नामापराध सांगू असता तशीची एक राऊंड तुम्ही जय जलारी लीड करियत जप करताना ताका तुम्ही श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हंगे लगी नाव दिव्यत आणि नेक्स्ट येवचे एकादशी येता असं मे 8 तारीखेक गुरुवारा त्या दिवस संजे 5:30 संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा तांतो तुमका श्लोक सांगू का म्हूण जाल्यार एक तुकून 27 अध्यायांतो श्लोक सांगू का श्रीमती भारती पै माताजी आणि 7 तुकून 22 अध्यायांतले श्लोक सांगू का श्रीमती माया नायक माताजी आणि त्या अध्याय तयार तुकून 18 श्लोक सांगू का हर ग्रेज विनोदवाणी माताजी हंगे लगी तुम्ही नाव दिव्यता तशीची प्रति सेशन फुडे एक 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन असता ते कोणाय ते कीर्तन तुम्ही इची पावतांची म्हूण जाल्यार हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी हंगे लगी जयंती नायक माताजी श्रीमती जयंती नायक माताजी हंगे लगी नाव दिव्यता तशीची भागवत पुराण कोंकणी टिमान मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला त्या विषयार तुमका कसले डिटेल्स जावका म्हूण जाल्यार हर ग्रेस ब्रज गोपी माताजी आणि हर ग्रेस राधिका भाऊ माताजी हंगे लगी एन्क्वायरी कर येता तशीची नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 15 तारीखेक मे 15 गुरुवारा रात्री 8:30 हे पंथ थीम आसा लॉर्ड नरसिंहदेव भजन नरसिंहदेवा वैरसचे कुरित तांगेले नरसिंहदेव वैरस भजन सांगू का तुम्ही कोणा इंटरेस्टेड म्हूण जाल्यार रश्मी भट श्रीमती रश्मी भट माताजी नाव आहे श्रीमती मथुरा मंदाकिनी माताजी हर ग्रेस मथुरा मंदाकिनी माताजी हंगे लगी नाव दिव्यत आणि जपा सेशन आयतार सकाळीचे जपा सेशनान तो 16 माळ जप करतांची 16 माळ ना म्हूण जाल्यार तुम्ही सकाळी जॉईन जायाची 16 माळ ना म्हूण जाल्यार एक माळ जाल्यार जत्ता तुम्ही एक ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ದು जप करचे जे एक आनंद विंगडच आसा
अंगाक आईचे अनाउन्समेंट्स जेले वापस एक पंता सकडांक धन्यवाद सांगता सकड वैष्णवा वैष्णविक आणि हरग्रेस मथुरा माताजी का संगीलन कसले चुकेस म्हणजे रिक्षा मागता नरसिंह प्रणाम सांगून आयचे सेशन आमकांगा वैंड अप करया श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रलादेश जय पद्म मुख पद्म भृङ्गम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिः नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय हरे कृष्णा आणि आता 5 संजय 7:30 श्रील प्रभुपाद लीलामृता तो मेळ्या म्हणून सांगताची अनंत वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।